एक 4-5 दिसा पयलीं जी पेपरार न्यूज पब्लीश जाली ती आमची शिरगांव हायस्कूल हे एकदम ताजी वायट कंडिशनान GSIDCचें काम सुरू आहा, खूब डिले जाला। ताच्या संदर्भात पाहणी करपाक म्हणून आमचे स्थानीक आमदार आनी गोंय राज्याचे उपसभापती अनंत शेट आनी आमचे कन्सल्टंट्स प्लस इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स अलॉंग विथ द हेडमास्टर्स आमचे बाकीचे हांगासर PTA हांच्या बरोबर एकदां इन्स्पेक्शन करून त्या कामाचे खंय पावलां हाजो रिव्यू घेवपा खातीर आयची विजीट आशिल्ली। रिव्यू घेतल्या उपरांत दिसून आयलें की नो डावट काम सुरू केल्या उपरांत थोडोसो डिले जो आसा ऑलरेडी जाल्लो आसा। हें काम खरें म्हटल्यार मे म्हयन्याच्या एंडींग म्हटल्यार आमी कंप्लीट करपाक जाय आसलें, बट काही कारणास्तव तें काम फाटीं पडलेलें आसा। बट ऑलरेडी आमच्या कन्सल्टंट आनी इंजिनियरांक इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्या की जे सगळे एक्चुअली बिल्डींग बऱ्या कंडिशनान आसा, थोडेशे रिपेर्स जे जाता तितके बेगीन घेवन एक 31 ऑगस्ट पर्यंत उरलेलें सगळें काम जें आसा पळय न्ही हें कंप्लीट करून ते परत एकदां तांकां हँडओवर करप तातूंतल्यान आमी ऑलरेडी डिसिजन्स घेतलेले आसा आनी 31 ऑगस्ट पर्यंत तें काम जें आसा तें आमी कंप्लीट करता। 2 वर्सां डिले जावंक ना तसो, ऑल टुगेदर तें काम सुरू केल्यार वर्सभर तशें जालें। 2 वर्सां म्हणल्यार तशीच वर्स, कारण आमी पूर्ण गोंयभरांतल्यान सगळ्या स्कुलांनी आनी शाळांनी हें काम सुरू केलां। आमचो ऑलमोस्ट आमी एक कॉन्ट्रॅक्टर हो एका तालुक्या खातीर आनी बिचोले तालुक्या खातीर तशें आमचे 2 कॉन्ट्रॅक्टर्स आशिल्ले। गांवांतले गव्हर्मेंट हायस्कूल एक बरी तशी बरी वास्तू आसा आनी एकमेव अशें स्कूल हाका आवश्यक साधन सुविधा आसप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसलें आनी हाजो पाठपुरावो करून गेल्या काही म्हयन्या पयलीं जें काम सुरू जाल्लें तें कांयच्या हाका लागून एक रेंगाळलेलें जरी आसलें जाय जाल्यार आयज आमचे साधन सुविधा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आयिल्ले आसा, तांच्यांनी रिव्यू घेतला आनी हें काम जें आसा तें बेगींतल्या बेगीन जावचें अशें लोकांची पालकांची आनी सगळ्यांची जी मागणी आसा ती मागणी बेगींतल्या बेगीन पूर्ण जातली तातूंत कांय दुबाव दिसना।